येता ते विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर लोकांकडल्यान 2193 सुचोवण्यो आनी प्रस्न आयल्यात। अधिवेशनात 42 तारांकीत 210 अतारांकीत 14 शून्य प्रहार सबमिशन, 14 लक्षवेधी प्रस्ताव, 4 खासगी विधेयकां आनी 3 खासगी वांगड्यांचेर थाराव सादर केल्यात, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान सांगले। गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा, देखून सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातले, अशें आमदार विजय सांगता। आयकात। हे जे सेशन जातले हे तुमकां सांगला ते भशेन बजेट सेशन आनी मॉन्सून सेशन दोनूय एक जावन एक सेशन जाता। हातून 42 स्टार्ड एलिक्यूज म्हजे आनी 210 अनस्टार्ड एलिक्यूज आसतले। आमी 14 झिरो आवर आनी 14 कॉलिंग अटेन्शन आनी 3 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन मूव्ह करतले। हातून सरकारान रिस्पॉन्सिबली वागप आनी सरकाराची इनकॉम्पिटन्सी एक्सपोज करप हे आमचो मुद्दो आसतलो। बिलां जी मूव्ह केल्या हातून बिल पयले म्हणटा तें गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स बिल 2026, हातून इनडिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन हे जस्टीस फेर्डिनांड निबेलाचें बिल खूब जाणांनी मूव्ह केला आसतलें, हांवें मूव्ह केला। आनी बेजीक म्हळ्यार गोंयची शेती, गोंयचें सैम आनी गोंयचो रुरल लायव्हलीहूड हे प्रोटेक्ट करपा खातीर आनीक सेफगार्ड्स घालपाक की रिक्लासिफिकेशन, शेतांचें रिक्लासिफिकेशन ओ ऑर्चर्डाचें रिक्लासिफिकेशन इंटू सेटलमेंट झोन ना जावपा खातीर हें प्रोटेक्शन आहा। सगळें गोंय पेटिल्लें आहा, सगळ्या कडेन एजिटेशन आहा। सो हें सेशन सरकाराक पार पडपाक इजी आसचें ना, बरें कुस्तार आसतलें। सगळें थंड आसतना सरकाराचे 12 बिरेस्तार कशें जाल्या ते तुमी हाजे पयलीं पळयलेलें आहा। आयचे परिस्थितीन आनी ह्याच वर्सान इलेक्शन जावपाचें आसा, ह्या संबंधान जे भशेन सरकाराचेर येतलो अटॅक तो सरकार कसो पार पडटलो हाजेर एक व्हडलो प्रश्न आहा। तातल्या तातून गैर जालां गल्फान जे गैर जर उरलें आनी थोडे तेंप जाल्यार पेट्रोलाचे प्रायस सारखे खंय पावतले ते सांगूंक जायना। 74 crores गेल्या 3 वर्सांनी सरकारान इव्हेंट्सांक मोडिल्ले आहा। 74 crores हे इव्हेंट्सांक कित्याक मोडटात? कित्याक इव्हेंट्स करून जी मेन म्हळ्यार जे मेन इश्यूज आहात प्रदेशाचे, आमचे राज्याचे, हे लोकांनी विसरचे म्हणून। मजगती वेदांतान गोंय सरकाराक विकतो घेतला, ताजे सयत लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांता मायनिंग कंपनीक दिसपाक लागला। हे भाजपा खातीर घातक थारतले। मायनिंग सुरू जाल्या मात थळाव्यांक प्राधान्य दिनात अशें विजय सांगता। स्थानिक मनशाक जर कांय फायदो ना जाल्यार स्थानिक मनीस हे मायनिंग रिस्टार्ट परतून हाडोवपाक वतात, हे मुळगांवां आमकां दिश्टी पडटा। वेदांताचेर जें कितें जाता ते वेदांतान गोंयचो सरकाराक विकतो घेतला आनी ताजे बरोबर लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांताक दिसपाक लागलो। आनी हे म्हाका दिसता बीजेपी खातीर घातक जातलें की बीजेपीन मायनिंग सुरवात रिस्टार्ट करून स्थानिक मनशाक कसलीच प्रायोरिटी ताका प्राधान्य कसलेंच दिवंक ना आनी ताजे खातीर लोक रस्त्यार येतात। सो कसल्याच इश्यूचेर लोक रस्त्यार येवपाचें बंद जायना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।